ಆರಾಧನೆ 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 ಇಹ ಪರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇಹ ಪರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅನುದಿನ ಪೋಷಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಮನುಕುಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮನುಜರಾದ ದಿವ್ಯ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಿ ವಾಸಿಸುವ ಪಾವನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ವರದಾತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 Alleluia 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 समोर सामोगाच्या भाव आणि बहिणी निराश जाल्ल्यांक संपोवन दरान सवकासाय दिवच्या काय इलोचेस कष्ट जाल्ल्यांक सुख दिवच्या काय इलोचेस दूख बघच्यांक तेजे दूख उणें करून तें बघूंक तांकां त्राण दिल्लोचेस आपणानच ते कष्ट आपणा वयर घेवन ते सोसून आमच्या खातीर मरण नव्या जिविताच्या वाटेक आमकां उठयलो पुन्हा जिवन जालो जेजू आमच्या मदेकात येवकारिस्त मारी पात आसा तेचेच सांगत आमी आसचे वर्तें भाग आमकां तें भाग आमी घेवचें सोमेच्या वर्तें आदारान जियोवचें सोमी आमकां कितें आपयता आनी खंयच्या तरान आमकां तो पसता तें सगळें तो जाण त्या देखून ताचे मुखार आमी आसा देवेर आमी पडल्या सर पडोन सोम्या मुखार ताका नमस्कार करया ताका आराधन करया ताका वंदुया आमचें सगळें जिवीत ताका समर्पित करुया आराधना
आमचे समर्पित हालेलुया 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 सगळे आमी बसया मोगाच्या न्हू समेचो आदार ताणें आमकां सदांच दिला सोमी आमच्या सांगता आसतना निराश जावची गरज ना जायत्या जाणांक आज आमी पळयलें जाल्यार आपल्या जिवनांत निराशपण बघून आसा एक उर्बा सुटसुडाय आमी बगच्याक सम्यान आमच्या खातीर कश्ट मरण सोसून नव्या जिवितांत तो उठलो फेड्रिक नीचे म्हणलो नास्तीक म्हणटा पुन्हा जिवन जालो जेजू तुमच्या सांगता आसा तरी तसलो उल्हास तुमच्या थंय आसूंक जाय तसलो संतोश तुमच्या थंय आसूंक बरो नमतो जेव्हा बाबा जिवीत दिवंक आयलो स्वामी तुमच्या सांगता खरंच पुन्हा जिवन जाला तरी तसली एक संपूर्ण जिवीत तुमी जिवंक जाय आनी असलें जिवीत दिवच्याक स्वाम्या तूं आमच्या खातीर आयलाय आमकां तुवें परत आपयलाय पाद्र पियो आपल्या वर्त्या जिवितांत जायते कश्ट बघता आसतना केन्नाय ताणें म्हाका हे कश्ट दिनाका म्हणोना ते सोसूंक म्हाका कुरपा दी म्हूण मागा लागलो मात्र न्ही दुसरें कितें आपल्या जिवनांत आसा तें संपूर्ण कालतेपणी तो जियेलो सोमीन सर्वस्व आनी हरएकी तो करता म्हणल्यार एक बरेंपण तो वाखाणून त्या प्रमाणे तो जियेलो सोमेच्या वर्त्या जिवितांत बरेंपण ताणें सगळ्यांक दिलां आमकांय केलां ते आमी वर्णूंक आमच्यान साथ दी कित्याक आमी लेख घालूंक बसल्या तर आमकां दिसूच पावचें ना सोम्यान केल्लें तें बरेंपण जायते फुडें आमी लेख घालिना कित्याक म्हळ्यार आमी आमचेतल्याक चिंता हांवें केल्लें हांव म्हणलो एक हाम भाव एक अहंकार आमच्या थंय जायतो दिसून येता हांव आनी मोचें म्हणलें कितेंच आमी केल्लें ना हरएकी सोम्यान दिल्लें त्या खातीर आमी पळयलें जाल्यार पापा फ्रांसीस मरण पावन त्या सर्गाच्या दायजांत वांटेली जाला म्हणल्यार पातयेणे आमी आसा ह्या पापा साहेबाच्या जिवनांत तुमी पळयलें जाल्यार इतलो सरळ तो जाल्लो व्हडपण व्हडलें रावळेर म्हाका गरजेचें न्ही म्हाका जाय सोम्याचो मोग जाय तो सोम्याचो मोग दुबळ्यांतलो दुबळो जावन हांव घेतालो म्हणल्या खातीर सान फ्रांसीस आसीचें नांव ताणें घेतिल्लें ताचें प्रेरण ताणें घेतिल्लें दुर्बळ कलतो फ्रांसीस ग्रेस जावन सर्गास सोडला म्हणा लागलो तो आनी आमी सर्गास सोडचे तर सोम्या सांगता आसचे तर दुबळी आनी खालती आमी जायचय खालती जाता आसतना सोमी आमकां आपयता म्हजे थंय तूं जिये म्हजे थंय तूं राव म्हजे थंय तूं सांगता आसतना कांय सुणे हांव तुका करचो ना आनी जेजू आमच्या सांगता आसतना कांय सुणे आमकां ना मोगाचे बाण बिणे तसो एकल्याचो मोग मात पुरो कित्याक ताणें आमचो व्हरतो मोग केला हें आमी समजून घेतलें जाल्यार कसली आमची फ्रेम ऑफ मायंड आसूं दी कसलें आमच्या मतींत आसूं दी ते सगळें आमी आतां समर्पीत करया पापा फ्रांसीस म्हणटालो नो वन इज परफेक्ट बट वी वॉक टुवर्ड्स परफेक्शन ऑफ द लॉर्ड तुज्या स्वांत परफेक्शनान न्ही जेजूच्या वर्ते संपूर्णतेन एक जावच्याक आमी चलचे हें आमी समजून घेयचें जायते फावटी आमच्या तकलेन आमी कितें कितें घेता आनी आमी कितें कितें जावंक चिंता कोणूच मनीस ह्या संवसारांत कितलोय व्हडलो तर सोम्यासी श्रेश्ठ जायचे तर घालतो ताणें जायचंय पाद्र पियोचें वर्तेपण सान फ्रांसिसाचें वर्तें जिवीत समजून घेतो पापा फ्रांसीस भोव अपुर्बायची जिणेची येता अखेर पर्यंत आपलो स्वास आसचे पर्यंत
सोम्याच्या नांवान तोची येता मात्र न्ही न्यायनिती खातीर सगळ्यांनी बरेपणांत आसा जाय युक्रेन रशिया तांचे ते सगळे पळोवन तो दूख पावता आनी म्हणटा झगडच्याक न्ही आमी आसचें एकामेकाच्या संबंदांत बांद एकवट करच्याक गटायन हाडच्याक त्या देखून त्या पापसाहेबा जायतो जण मानता कित्याक आपलें जिवीत सोम्याच्या जिविता सारकें करचें हुरूप तो 88 वर्सां सयत तसरूप आसलो पाद्र पियोक इतल्या पुरबाय तरान तो येतालो 50 वर्सां आपल्या कुडीर जेजूच्या 5 गाय स्टिग्माटा तो घेवन आसलो जाल्यार एकच एक दीस ताणें म्हणोंक ना एक गाय म्हाका कित्याक दूख दितात म्हाका कित्याक एक गायांचें दूख हांवें बगी जाय म्हण ताणें सांगून तो म्हणा लागलो परमळ त्या गायांच्या रक्तांत हांव वळटालो आजय जायतीं जाणां जिओन रितोंदो रोमाक वेता आसतना म्हणटात ताच्या पंडा लागीं वेताना ताका दवरिल्ल्या त्या कुडी लागीं वेताना एका तराचो परमळ ताच्या नाकाक आदला ताका जायते बडी थोड्यांक तो परमळ आदलोलोय आसा येता आमच्या पुणशेतांत आयली कार्मेलीटा म्हणा लागली फादर एका तराचो परमळ म्हज्या नाकाक भोव अपुरबायचो दॅट फ्रॅग्रन्स म्हणटा ती भोव अपुरबायचो फ्रॅग्रन्स बट ओन्ली फॉर फ्यू सेकंड्स सगळो दीस उराना जायते जाणां आमकां परमळ आसल्यार तो कळत जायना कित्याक म्हळ्यार आमी आमच्या संवसारांत आसता आत्मीक संवसारांत आसल्यार मात्र आमकां तो परमळ साकोंक या तो परमळ घेवंक कळटालो शिवाय आमच्या तो संवसारांत आसल्यार कळचो ना त्या खातीर पाद्र पियो आपल्या हातांत देवच्या रक्ताक पळोवन म्हणटालो काय सम्यासो तो परमळ म्हज्या हातांनी सम्यासो तो परमळ म्हज्या त्या गायांनी सम्यासो तो परमळ म्हज्या जिवितांत आनी कुडींत तें वळोवंक जाय आनी तसलें वळच्याक जेजू म्हजें थंय आनी हांव ताचें थंय आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे बिने जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे बिने मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इतले गोड जीव दिलोलो मोग तुजो पुरो बळी आकाशोरो सोम्या बळी आकाशोरो मोग काळजांत पेटोवन आसोन ससाण पासोन उरो मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इतले गुण जीव दिलो मोग तुजो पुरो बुई आकाशोरो सोम्या बुई आकाशोरो मोग काळजांत पेटोवन आसो सासण पासोन उरो जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजे दायज आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हजे खाण आनी तोच म्हजे त्राण
जियेना हांव ताचे जेजू म्हजो राय, जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दायज, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हजें खाण आनी तोच म्हजें त्राण, जियेना हांव ताचे विणे. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो, येस लेगून जीव दिलोलो, मोग तुजो पुरो. भुंय आकाशोरो सोम्या, भुंय आकाशोरो, मोग काळजान पेटोवन आसो, सासान पासोत उरो. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो, येस लेगून जीव दिलोलो, मोग तुजो पुरो. भुंय आकाशोरो सोम्या, भुंय आकाशोरो, मोग काळजान पेटोवन आसो, सासान पासोत उरो. मोग काळजांत पेटो आसो, ससन पासत उरो. सोम्याचें जिवन एक अपुरबायेचें दायज. त्या जिवनान आमी पळयलें जाल्यार हर एक लागीं जागो आसलो, हर एक लागीं ताणें आपल्या हातांत घेतिल्लें. कोण सगळे ताचे लागीं कुमक मागोन आयले, एकल्याकी ना म्हण ताणें सांगोना, सगळ्यांक दिलें. पिडेस्त आयिल्ले, गरजेवंत आयिल्ले, भुकेल्ले आयिल्ले, जेवसा लागले आयिल्ले, थापांत न्हिदोन आसले आयिल्ले, जायते फावटी आपणाचेंच व्हडपण लेखून आयिल्ले, ताका सगळ्यांक त्या 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 प्रमाणें सोम्यान आपडलें. त्या देखून तांचें जिवन मोगाचें आनी अपुरबायेचें जालें. सोमी मरण पावले उपरांत कांयच ना, सगळें आमी उगडून घेतलें. हे दळवरेक आमी चिंतून आसले हो राय जातालो आनी ताचे सांगता आमकां एक मंत्री पदवी मेळटली. जायते वेळा आमी आशेन आसता आनी तशें आशिल्ल्या ह्या सिसांक मेळिल्लें कितें, फकत ते कुर्सार जेजू मेल्लो मात ताणें पळयलें. थोडे जाण ते कुर्सा लागीं नासले, धांवले ते थोडे जाण मात्र आसले. आमकां पळोवंक मेळटा पेद्रू आनी जुआंव. उरले धांवले खंय पयस रावन पळयताले की ह्या धांवले की कोणाक कळत. पूण केन्ना जेजू मेलो म्हण ताका खबर मेळ्ळी, निराश जालें, निराश. आनी कांय ना, सगळें केलें. परत आमी वचो जाय, त्या काट्यार बसो जाय, सुंकां वसुली करूं जाय, परत आमी वचो जाय, मासवार वचोन आमची झाडां घाली जाय आनी तितू मासली उडी जाय, मेळ्ळ्यार मेळ्ळी, मेळनातल्यार परत परत वचोन बावडे दुखय जाय. अशें चिंतून त्या वाटेर ते समकताले. जेरुसलेम जावन आसलें होली ऑफ होलीज, सगळे बरयतात मे सगत. त्या जेरुसलेमांत आसतना सगळें वायब्रेशन व्हेरी पॉजिटीव. केन्ना ह्या मनशांनी आपल्या जिवना भितर निराश बगलो गी, आपल्या जिवना भितर आमचो सोमी ना म्हण ताका एकसरपण बगलें गी, त्याच वेळा जेरुसलेमांत ते भायर पडले म्हणया. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुडी भितर सकत नासतना, आमच्या कुडी भितर उरपा नासतना, आमच्या जिवांत उरपा नासतना आमी खंयच्या जाग्यार गेले जाल्यार कितें फायदो. आमच्या कुडी भितर तसलें एक आत्मीक तान, आत्मीक दायज आमी बगीत जाय म्हण आसल्या मात्र आमकां सोम्या लागीं रावचें भाग दिसता.
नंतर आमी येता हर एक कडेन आराधना आसा तें आसा हांगा आसा जायते कडेन रेतेऱ्यो आसात जायते कडेन नोवेनां आसात तें आमी वेता आनी फाटीं वता आमचें थंय कांयच बदलावण येवं निरासल्ले सीस म्हणा लागले आमी या फाटीं या एम्माउसाच्या वाटेर ते वेताले एम्माउसाच्या वाटेर वचून तांणी चिंतलें आपलीं झाडां परतून सोडोवची आनी परत मासली धरूंक वयचें निरास जाले उलयताले आमी कितें चिंतलें रे बाबा कितलें बरें करचें म्हण चिंतलें पूण आज कितें जालें जायते जाण आमी चिंता आमी चिंतलें रिजल्ट येनातले जाल्यार आमी म्हणटा कितें करचें आडखळी आसात सगळें बऱ्या तरेन गेल्लें जाल्यार जाता आसलें सगळें बऱ्या तरेन वचोंक आमी बरी तयारी करूंक जाय म्हण आमकां कळीत आसा जाय आमी जायतीं जाणां ब्लेम करता म्हजें अशें जालें म्हजें तशें जालें अडखळ येयल्यो अडचण येयल्या रायट फ्रॉम द वेरी बिगिनींग तुज्या थंय ती आत्मीक सगत निशेवन आसूंक जाय आज सगळें एकलें म्हणा लागलें फादर आराधना तुमी मागतात जायते जाणांचीं नांवां काडटात आनी आमी तुमकां थोडीं नांवां दिता म्हाका तांचे खातीर म्हूण सांगता तांकां काम मेळना फादर एका दोगां तेगांचें नांवूय तेणें सांगलें म्हाका सकाळीं पूण ताचे उपरांत ती पळोवंकूच ना पत्तोच ना फादर मेळ्ळा म्हण सै सांगना अनपकारपण एका तरेचें अनपकारपण आमच्या थंय जाय तें कित्याक म्हळ्यार आमी मेळच्या म्हणसर मात्र मेळिल्ल्या उपरांत ती आत्मीक वाडवळ आत्मीक पवित्रपण आमकां नाका एक्चुअली मेळिल्ल्या उपरांत आनीकय चड पवित्र आमी जावंक जाय आसलें आमचें उणेपण येंगी मेळ्ळें काम जालें वयस मेलो कोणी वचोन तो थोडे फावटी हांवें सांगत जाय एक मीस दी आर्गा मीस दी तें तांच्या काळजान जावन येत जाय कितें हांवें करी जाय सोम्यान म्हाका कितें दी जाय दिलां तें सगळी थोड्यांचें एकच मीस जालें मागीर तांचें पत्तोच तासान कित्याक म्हळ्यार तसली एक परिस्थिती आमची आयल्या कित्याक आमच्या थंय पवित्रपण ना म्हाका मेळ्ळ्यार मात्र पवित्रपण मेळनातल्यार तो स्वामी म्हजो न्हय म्हाका दुसरे जायते वांटो आसा थोडीं जाणां म्हणटात पण हांव थंय गेलें हांगा गेलें थंय गेलें लास्टाक उडास आयलो हांव ओके जायत म्हाका गेलें पेशन्स बरें दिलां हांवें जेजू तुवें त्या जायत आसूं पूण तूं जें उणेपण लेखून घे थंय जावचें हांगा जावचें तुजें जेजू लागीं वचोन ह्या जाका आसा तितलें जाण त्या ह्या जाका लागीं वयचें सोड खंयच्या जाग्यार धांवता आमी खंय वता जागे सांगूंक गेल्यार मागीर तुमी एक्सप्लोर करूंक आसा त्या देखून जागे हांव सांगना फातराबान थोडे जागे सांगल्यार थोडे आमकां पिकनीक जायत म्हूण वचूंक घेयात तुमी कित्याक म्हळ्यार आसात आमी बसल्या हांगा थोडीं जाणां आसात म्हगेचे भावन आनी भयणीनो थंय हांगा धांवचें न्हय सम्या लागीं धांवचें जांग बरो तो पात्र मागता वो पात्र मागता सगळो मागता सकत कोणाची सम्याची त्या पात्राची न्हय त्या मागण्याच्या ब्रदराची न्हय सकत सम्याची हें समजून घे जाय जायते जाणां म्हणजे हांव थंय गेलो हांगा गेलो ह्या पात्रां बारीक पावरफूल हो पात्रां आनीक पावरफूल वॉट इज पावरफूल विदाउट क्रायस्ट विथ क्रायस्ट इज पावरफूल हे आमी समजनासतना त्या देखून आमच्या थंय तें पवित्रताय ना त्या देखून आमच्या थंय भगवंतपण ना त्या देखून आमच्या थंय देवस्पण वाडिल्लें आमकां दिसना शालो लेवल म्हजे भावन आनी भयणीनो सम्यात हें आमी एक सांगूंक जाय सम्या सांगता आसा निराश जाल्ले एम्माउसाच्या वाटेर वेच्या तांकां स्वामी भेटताना सोम्यान तांकां सवाल केलें कितें जालां तुका कळीत न्हय तो मेला न्हय अरे आनी तेन्ना जेजू उलय लागलो तांच्या कडेन देवाचें उतर तेजू उतरां उलयता आसतना तांचे ते हळटार तो परत निराश जाल्लो तो जिवाळ जावंक आसतना तो तांचे सांगता बसलो उंडो मोडटना ताची वळख ताणी धरली आनी उपरांत ते म्हणा लागले लोकांच्या वांजेलांत तें बरें आसा तूं आमचे कडेन उलयतना आमची काळजां पेटोन आसली न्ही गे पळय पेटोन आसली न्ही गे लासोन आसली न्ही गे तो ते उतर जेजूचें उतर जेजूची सकत द पावर ऑफ जीसस तें गरजेचें त्या देखून म्हज्या भावन आनी भयणीनो आमी समजून घेवंक जाय सम्याचो अर्थ आदार सगळें जालें त्या खातीर हांवें म्हळें फस्ट जावन आमी आमची वाट क्लियर दवरली जाल्यार
खंयचेय बंदड आमकां येनात. आयले जाल्यार जेजू ते कशें खंयच्या तरान ते आमचे तन पयसराचे म्हण कळटा. आमी आमचे ना मेळ्ळ्या बरी गांठी घालून वता बंदाड्यांत, मेळ्ळ्या धांवता मेळ्ळ्याचे. कोण एकलो सांगलो थंय धांवलो, आनी एकलो कोण सांगलो थंय धांवलो. मगाच्या बान आनी बेडून थोडे फावटी आमी जाणारी म्हण चिंता आमची जाणवाय खंय आसा. असं जे ते फक्त एका निजा देवा थंय, असं जे बरोवस एका निजा देव. सगळे आमी उबी रावया मगाच्यान. आमचें थंय असलें उणेपण सोम्याक दिवया. पवित्र आत्म्या सगळ्यात मागून घेवच्याक आमी थंय आसाव्या. पवित्र आत्म्या आमचे थंय तूं येता आसतना निराश जाल्ल्या सिसांक धैर्यान भरलें एकच दीस धैर्य तें येवना. अल्टार ताका मेळोन त्या धैर्यान भरता आसतना ताणें उलयल्लें उतरां हेरांची काळजां सिंचतालीं. आनी त्या देखून पेद्रो म्हणा लागलो, या बाचे वेस एकल्या थंय मात्र सोम्या थंय म्हजे थंय बाचे वेसा म्हणना पेद्रून. जुआ म्हणना म्हजे थंय बाचे वेसा. थॉमस दितुबान म्हणना म्हजे थंय बाचे वेसा. हांव आतां जेजूक पातयेला म्हज्या देवा म्हज्या साईबा म्हण हांवें उलो केला म्हजे थंय बाचे वेसा म्हणना. बाचे वेसा ताचे थंय. त्या देखून युनिवर्सल पवित्र सभेंत आमी सोम्या सांगता दरबस्त मापान एक जावन जियोंक जाय. सोम्याचे बावार्थ दवरूंक जाय. आनी त्या प्रमाणे आसतना आमी मेळ्ळ्या कडेन जावचे, मेळ्ळ्या कडेन सावारी मारचे न्हय. सोम्या सांगता एक जावन जियोंक, सोम्याचो अनुभव आमी करूंक जाय. सोमी कितेंय जावं रे, कितेंय घडलें जाल्यार सोमी म्हजे सांगता आसतना तो म्हाका उतरणी करूंक शिकयतालो. मस्वर आशिल्ल्या सिसांक उतरणी करूंक कश्ट जाल्ले, वारें वदळ आयिल्लें, ते भियेले बुडतांव गाय म्हण भिये लागले. आनी त्या वेळार जेजूक ताणें उलो केलो, जेजू म्हणा लागलो थांब. सगळें शांत. सोम्या लागीं मागीर सिंपल मागल्यार पुरो. थोड्यांनी गोलचे शब्द म्हणे पळयल्यार देवा पोरेकले आयिल्ले म्हणले गोले शब्द. हांवें सांगलें बाये नाका तें सगळें, कित्याक तें गुत्त तें आसा जाल्यार एक 10 पेपरां हाडणे आनी एक बूक काडून बरें एक बूक बरोवंक जातालो तुका. सोम्या कडेन सिंपल उलया. सोम्या पळय सोम्या म्हजें दूख, पळय सोम्या म्हजी पिडा, म्हजें तंतसांव, म्हजें कश्ट, म्हजें सूख, आनी म्हजी वायट जिणी पळय सोम्या. खंय हांव धांवला, खंय हांव गेला, नाका जाल्ल्यान हांव मेतेर जाला, तुका विसरोन गेला. थोडे फावटी म्हाका मेळ्ळ्या की मागीर प्रत्युपकार जावन म्हज्या कडेन नांतना म्हजें हांवें केलें म्हजें जालें. मगाच्या बार आनी बेडीनो सोम्यान आमकां दिल्लें तेन्ना आणकी चड मापान आमी सोम्याक लागीं सरोंक जाय. आणकी चड मापान लागीं सरोंक जाय. थोड्यांची जिणी हांवें पळयल्या इतलें आपुरबाय ताका दिल्लें पळोवन ते म्हणटात हें सोम्यान दिल्लें, सोम्याक आणकी हांव लागीं सरता. आमची तात्कालीक संवसार इश्टागात मात्र कितें करता की म्हळ्यार कोणें एक बरें गिफ्ट आनी दिल्यार आमगे बारी ताणें दिलें ताका वट हाणें दिल्ल्याक आमी जालें हात घाली गेल्या पाटी. सोम्या शिकय आमकां तुजे सांगात रावोंक, तुजे सांगात जियोंक, तुका आर्गां दिवंक, खामा मेळ्ळ्या जावंक बरो, सैरी जाल्यार जावंक बरो, बरी क्रेस्त आसा जावंक बरो, घरां आमी बांदल्या जावंक बरो, व्हडले लौकीक वस्तू आमी काडल्या जावंक बरो, ते सगळें तुवें केलें सोम्या. पूण तुका विसरून आमी ते उपयोग करून गेले जाल्यार थोडो दीस मात्र लागीं सर मोगाच्या भाव आनी भयणी सोम्याक जावंक बरो बरें रिजल्ट आयलो आमच्या भुरग्यांक. बी वन विथ द लॉर्ड. ताका पोटलून धर, आरोन धर ताका, कित्याक ताच्या द्वारे तें जालां. बऱ्यांतलें बरें तुका ट्रीप करूंक देवान आशिर्वाद दिला. बऱ्यांतलें बरें संभ्रम तुज्या जिवनांत करूंक आशिर्वाद दिला. वच पयलें दी मेरपड सांग ताका तुवें दिलाय सोम्या, तुज्या देखून सोम्या, तुवें दिल्ल्या देखून सोम्या, तुज्या नांवान सोम्या, तुज्या वर्त्या सक्तेन सोम्या. हे आमचो अनुभव, तो आमचो गरो बावट. तर पवित्र आत्म्या आमचे थंय सदांच जिये. पवित्र आत्म्या आमकां शिकय. उदास जाल्ली आमची जिणी, निराश जाल्ली आमची जिणी, एकसरपणांत म्हजेंच लौकीक वटपण चिंतून जियेली ती जिणी उमटून खाण पयस उडोवंक म्हाका आदार दी. तुजे सांगत एक जावन त्याच पवित्र पुना जिवनपणाचो बरवसो, पुना जिवनपणाचो संतोष, तो उल्हास, ते खुशी बरी जिवन जियोंक
आनी जें कितें तुवें केलाय ताका 100 वांट्यांनी पाटी हांवें म्हजो मोग तुका दिवच्याक तूं म्हाका तुज्या वर्त्या आशिर्वादांनी भर. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तेची कृपेची झर म्हजे थंय देवों दी, आमचे थंय देवों दी. सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोनी बेगीनच तूं मोगा जरी. सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोनी बेगीनच तूं मोगा जरी. स्वताच्या आत्म्या सत्माकाशिकय नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय. स्वताच्या आत्म्या सत्माकाशिकय नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय. सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोनी बेगीनच तूं मोगा जरी. सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोनी बेगीनच तूं मोगा जरी. देवच्या आत्म्या बेमोजे धांवडाय झुजोच्या आत्म्या कटमोजी निवडाय. देवच्या आत्म्या बेमोजे धांवडाय झुजोच्या आत्म्या कटमोजी निवडाय. सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोनी बेगीनच तूं मोगा जरी. सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोनी बेगीनच तूं मोगा जरी. देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय. देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय. सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोनी बेगीनच तूं मोगा जरी. सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोनी बेगीनच तूं मोगा जरी. सगळी आमी एका काळजाच्या मनाची जावया. एक घडीभर समयाच्या त्या एवकरिस्ता वयर तुमची दिश्ट घाल्या. पवित्र सक्रामेंतान पयस एवकरिस्त आसा, आजार आसा, स्वामी करोस आजार आसा. पुना जिवन जालो तो स्वामी दुसऱ्या महाझुजा वेळार बंदेंत लगड काडूंक म्हणून चैना गांवांत घाल्ल्या त्या कैदींक तेंचे कारबारी म्हणाले खंय आसा तुमचो देव, खंय आसा जिवान पुना जिवान जालो क्रिस्त येवन पळया तुमकां सुटका दिवन पळया. त्या वेळार त्या कैद्या पैकी एकलो व्हडल्यान बोवंक लागलो. त्या राती सगळ्या त्या व्हडल्या ग्रावंडांत तांकां सांगत हाडलें. धैर्यान बोवंक लागलो म्हजो स्वामी करस जिवन जाला. ह्या वेळार उरिल्ले कैदी सगळे हजारा फाटल्यान आसले. हालेलुया आमचें गायन आमचो स्वामी करस जिवन जाला म्हूण गायता आसतना सगळे कारबारी म्हणा लागले हो जावन आसा सम्यास वर्तो प्रभा. समेच्या रंगा आसलो बावडटान ते भियोनान मरोंक जे तयार आसात पूण खरोच जिवन जाल्लो स्वामी तांचे थंयची येता. म्हजें तें आनी तुमचें तें तो स्वामी सदांच जिवन तसो परजळ आमचें तें परजळ अशें करून दी. सगळे आमी दिंबेर घालया. दिंबेर पडोन ह्या स्वाम्या तें आतां एक जावं
सोमेचें कितें आमकां दिता तें आमी घेवया. आमचे आठवटे, आमचे कश्ट, थोडे आमकां जायते कश्ट जाता. कुटुंबांत सांगत रावप, म्हजे फ्रेम ऑफ मायंड, म्हजी मेंटॅलिटी सगळें दुसरी, हेरां बरी न्हय. सोम्या कडेन माग, सांग सोम्याक, सांग, प्लेन सांग, सोमे ही म्हजी परिस्थिती, हांवें कितें करीत जाय, कितें करीत जाय म्हणून म्हाका सांग. सोम्यान विचारलें बार्तिमेयाक, बार्तिमेया हांवें तुका कितें करीत जाय. खोडकार पळोवन म्हणा लागलो, जेजू तुजी कुशी वय जाल्या. आनी एकलो शेताधिपती म्हणा लागलो, ती येवची सयत गरज ना जेजू, एक शब्द सांग सगळें जातलें, कळिता म्हाका. आनी एकलो म्हणा लागलो, जायरा सिनागोगाचो अधिकारी, ये म्हज्या घरा ये, हात दवर पळय म्हज्या तुवे वयर. आनी एकली म्हणा लागली, तुवें पडची गरज ना, तुवें म्हाका पळोवची गरज ना, हांवें तुज्या दगल्याक हात लायलो जाल्यार हांव गुण जाताली, हांव गुण जाताली, म्हाका कळिता. सकत गेली, गुण जाली. आनी एकलो पडनासलो, जेजू विशयान जैता कांय पडनासलो आसलें, ताका फकत त्या बेस्तेच्या तळ्याच्या उदकांत पडचे आसलें. हेरांनी पडच्या पयलें ताका वचून पडोवंक जाय, पूण आरिकार आसले देखून ताका धांवंक जायनासलें. उलोवन वतालो, तेदो सुमार जाण पडटाले. आनी ह्या वेळार जेजू थंय पावतना ताका कळीत येना, तुका बरें जावंक जाय, म्हाका बरें करूंक कोण आसा म्हणा लागलो. पूण जेजून उलयतना ताच्या काळजान तो बरोसो उदेलो. जेजू म्हणा लागलो, उठ, चल, तुजे बिचाणे काडय, चल, वच. ते कोण हें बरें केलां म्हूण सयत त्या आरिकाराक कळीत नासलें पयलें. म्हज्या भावान भयणीन, तुज्या आनी म्हज्या जिवनांत जायतें बरें म्हण जावचें, आमचें वांटो सलीस दवरूंक जाय. वाटे वतना आडकळी घाली नाका, हेणे गेटी घाली नाका. सोम्या थंय वतना, सोम्याच्या नांवान वतना सगळे वाटो उक्ते करा, उक्ते दवरा. सोमी कितें करता त्या प्रमाणे आमी चलचें, शिवाय आमच्या कुशा प्रमाणे न्हय. सोम्याच्या व्हरत्या मोगान आशिर्वाद घेवंक आयती जाव्या. तुजो हांव मोग करता म्हळ्यार सगळे आमी एकच काळजा मनांत सोम्या तें आमचो मोग व्यक्त करया. पुना जिवन जालो जेजू आमकां भरतलो त्या बरोवशान. तुमी विचारा, मागा, जस्ट मागा. कोणे 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 कितें 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 सांगिल्लें ताणें तशें सांगिल्लें, तो तसो मागता वो. तूं माग खंयच्या जेजून तुका सांगलां तुवें मागलें सारकें ना, तुका हांव दिना म्हण केदाळ सांगलें जाल्यार मागीर पळय, मागीर दुसरी थियोलॉजी बूक बरें आमी. आमची तकली खंय आसा देवा कडेन. माग, उलय तेजे कडेन, उलय, सांग, सांग ताका. आडकळी आसात तुज्या कुटुंबांत, गर्भान आडकळी आसात, जागेचे रेकॉर्ड्स जावना, केस आसा, आनी थोडे दाम्पत्य जिवन म्हळ्यार लग्न जिवितांत पटी जागून पटी मारून केस घाल्यात. तशेंच तुज्या जिवनांत कुडींत आसा ती पिडा, जायते नंतरचे आर्थीक समस्या, पयशे काणयल्याय, ते पाटी दिवच्या विशयान चिंतू नाय. हेरांनी दिवंक आसा, सगळो दीस ते दिवंक पावो कर, सोम्या ते दिवंक पाव. तुवें काणयलें ती पयलें, तुवें काणयलें न्हय हेरांचे, ते दी, तांकांय बूक आसा, तुका मात एकल्याक न्हय. पयलें आमी शिकत जाय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमचें कितें देवें आसा तें संपत दिवंक आमी शिकत जाय. मागीर ना जाल्यार थोड्यांचें कंडिशन ताणें दिल्ले उपरांत तुका दिता. इल्लें दी, एक ताणें दी म्हण कोणें सांगल्यात. आसल्यारय थोड्यांक आमकां दिवंक नाका, कित्याक आमी चिंता हांव दिल्यार गेले. तांचे घेतले तुका कळना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हेरांच्या जिवनांत आमी दूख काडूंक नजो, हेरांच्या जिवनांत आमी नाका जाल्यार सांगोंक नजो, हेरांच्या जिवनाक आमी अपराध म्हणून तसो हें म्हणून तांचें जिवन पिडार करूंक नजो. आसत आसत ती तांकां सोम्या लागीं, तांकां वायट मागा नाकात, बरें जावन तांकां बरें जावन, आनी सोम्याचो प्रभाव तांचेर पडोवन दी. तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग करता. आतांनी सदां तुज्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाठ
पाटी सरसोना तुझ्या पाया तळ रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना Alleluia, 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 Jesus, Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. पाद्र पेचे वरते नव्यानं आता आम्ही संभ्रमचे पाद्र पियोक गीत आम्ही गावचे. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरी क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोद माग बापा चलच्याक आमी देखीन तुझ्या आशिसीचे ते दुर्बळ वाटेन विदयपणाचो पर्व चडलोय फ्रांसिस्का स्पिरितान जियेव सदां कुर्साचो कुरो जोडलोय भाग्यवान पाद्री पियो बापा प्रकाश बरी क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा चलच्याक आमी देखीन तुझ्या क्रिस्ताचे कस्ते कुडीर वावून देवाची वळख दिली मागण्यान प्राजितान जेजूक वेंगून शांतीचे हातेर जालोय भाग्यवान पाद्री पियो बापा प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा चलच्याक आमी देखीन तुझ्या संपियो आमा पासोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कापुजीन याजाक संपाद्र पियोक तुज्या पुता जिवच्या कश्टान एक विशिश्ट तरां वांटेली जावचें वर्तें भाग पाव केलें ताचे विनंतेन कितें हांव वत्र करून मागता कृपा दाय कर आनी चड जावन जयच्या मरणांत एक जावन जेवची आनी ताच्या जिवनपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां पाव कर महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां सदां सर्वदा आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां सदां सर्वदा महिमा आमेन बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां सदां सर्वदा आमेन हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां म्हाका आनी तुमी घेतल्या सोदा आनी तुमकां मेळटले बडे आनी तुमकां उक्तेतले आपले हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां ते म्हाका मेळचें कर जायते जाणांची बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक विनंती केल्या ग्रेसी तिची भलायकी बरी जावचे खातीर वीणा विल्सन हांची भलायकी बरी जावचे खातीर मागोवंक तांणी विनंती केल्या त्याच प्रमाणे एका कुटुंबांत मरण पावल्या मलगड्याच्या मोग चड आनी चड आसले देखून जायते दूख ती भोगोन आसात ताणें बेगीनच ती दूख विसरो आनी त्या मनशान दाखयलो तो मोग सदांच ताच्या काळजान भोगूंक जाय जाल्यार कृपा ताका दी म्हूण आमी मागता आसतना कोणें सगळे बरें संभ्रम जावंक आसा त्या संभ्रमाक बऱ्या तरान जावच्याक
आत्मीक तरान ते जावच्या बरेंपण सोम्यांत ताणी दाखोवच्या आनी सोम्यान दाखयलेलें बरेंपण तामी वळणुच्याक देवाची पदवी आनी महिमा परकट जावच्याक तांची कार्यां ताणी मांडून हाडच्याक सोमी आनी पाद्र पियो तांकां आदार देव दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुझे राज अमकें हांव तुजी कशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर केलें हांव बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेन परवंक दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. कमान मरे कृपे मरेले समजे सांगता आश्रयाम तूं सदैव सदैव पाळ जगुश्चें जेजो भगवंती मरिये देवाची माया आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. ज्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव पातयेता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सगळींचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन नाविलें मागता तें म्हाका फावो कर. लगभग 10 जाणां भुरग्यांक हांगा आमी मागोन आसल्या तांकां बरीं कामां मेळ्ळ्यांत आनी त्या खातीर देवाक आमी आभार मानता. एक भुरगें फ्रेश हांगा रावन गेल्लें ताका कालच्या दीस ऐकलें म्हणा लागलें म्हाका आमी ताका एक कामाक सजेस्ट केल्लें तें काम ताका बरें सांबाळाचें काम ताका मेळ्ळां. देवाक आमी आर्गां दिता आसतना त्या भुरग्यांनी चड आनी चड मापान देवाक लागीं सरोंक देवाचो अर्थ मोग करूंक जाय जाल्यार कृपा तांचेर वत म्हणून आमी मागया. त्याच प्रमाणे कॅन्सर पिड्या वळवळचे इवन आशा आनी तशेंच रोसलीन फ्रांसीस मॅक्सिम भुरग्यांक तुज्या वर्त्या आदारान घे. कॅरन अचे कॅन्सर पिडेचे दिदूक कितें आसा ती सगळी सोमी धुवन काडून दी म्हण आमी मागता आसतना सुरेखा ताका जाय जाल्यार बरें चिवनच्याक देव पाव करून दी. हॅन्सन रॉय रॉल्विन रायन बेंडिक्टा हांकां जायते बरेपणांत देव सांबाळचे खातीर देवाचे वरती आदार आमी मागया. पिड्यांत आशिल्ल्या बद्दल मागया ताची पिडा सोम्या तो आपड प्रत्येक तरां मलगड्यांक आशिल्ली ती दूख वण काड म्हण आमी मागता आसतना एकल्याक हांव आमाल पिवण्यातन पयस रावच्या जॉयस्टन इज्रायलाची विजा मेळच्या खातीर एकल्याक बरें काम मेळोवंक आनी देवा थंय परतून पाटी येवच्या खातीर पाद्री पे लागीं मागतात. मेडिकल बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागोवन आसात. एका दुयेच्या लंग्स इन्फेक्शन आसा ताचें लंग इन्फेक्शन कंप्लीट गूण जावच्या खातीर एका भुरग्याक ताच्या कुडींत एक तराचे गुळो आसा तो गुळो गूण जावच्या खातीर मागोन आसात. एकल्याचें भांगर चोरी जालां तें भांगर बेगीन मेळच्या खातीर UK स्कॉलरशीप मेळच्या खातीर ही एक भुरग्यां मागोन आसा. घर विकूंक आसा बरो ग्राहक मेळच्या खातीर मागोन आसात. प्रॉपर्टी सेटलमेंट जावचें एडमिशन नर्सरी क्लासी मेळच्याक आनी बिजनेसान बरें रिटर्न्स मेळच्या खातीर मागोन आसात. त्याच प्रमाणे एकल्या जागो बऱ्या मला विकून वचून तेका नेण्ट्या भुरग्यांक सारकें उलोवंक जावंक एकल्याचें स्कीन प्रॉब्लेम गूण जावचे खातीर मागोन आसा. एकल्या स्त्रिये परगांवांतून गांवाक येवंक टिकेट्स मेळोवंक आसा ती बऱ्या तरान मेळच्या खातीर मागोन आसात. आवयक बरी भलायकी आनी गोवाकी बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोन आसा. कॅरल पिंटो हाचें तें आशिल्लें अल्सर आनी इन्फेक्शन आसा म्हूण सांगलां आनी तें सगळें इंटेस्टायनांत इन्फेक्शन आसा ते सगळें गूण जावच्या खातीर ह्या भुरग्या खातीर आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर केलें हांव बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. कमान मरे कृपे मरेले समजे सांगता आश्रयाम तूं सदैव सदैव पाळ तुज्या खुशेन जेजो भगवंती मरिये देवाची माया आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. ज्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव पातयेता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पण म्हजी उतरां सरशिनात आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण कडेन बरवसो आसा. आमच्या प्रोविन्साचें इलेक्शन चलोन आसा. प्रोविन्शियल आनी ताचे सल्लागार जावच्याक वापरबायता पळयतात पावन जायत्या वर्त्या मापान काम करून दी आनी बरो प्रोविन्शियल आनी वापरबायतारान प्रोविन्स आनी हेरांक सगळ्यांच्या गरजा पावचे तसले सल्लागार विंचून येवन दी म्हूण आमी मागता आसतना आमच्याच दैविकागूच्या रेतीर मांदिरांत आमी संभ्रमची दैविकागूचे वर्ती परब शुक्रार दीस त्याच पिडेस्ताची मागणी आनी पिडेस्तां खातीर मागचें
आणि पिडेस्तांचे आराधना आणि मिसाचे बलिदान तसेच आयतारा दिसालच्या त्या पुरुषांवा कसले आडकाळी यानातल्या बरी आणि त्या प्रमाणे जेजूक संभ्रमीक तरान परगट तर आमी मान करूं आणि परत जावच्या ते मिसाचे बलिदान पेस्ताचे संभ्रम सगळें बऱ्या तरान जावच्या कितें सुणेपण आसल्यारी सगळें पाद्र पियोते राव तुजी मास्ते वर्त्या तरान स्थापीत केल्या आणि त्या जाग्यार तूं रावन कितलेशे अजपणे असरें केलाय हांगे हांवच्या एका भक्तिकाक आणि त्या दीस पेस्ते हांवच्या एका भक्तिकाक जायते बरेंपण जावच्या तांच्या घरांत जायते बरो वांटो उक्तो करच्याक प्रत्येक तरांनी एकल्या भावाक त्याच्या वक्षपण आमी मागलें आणि त्याची बहीण काल म्हणा लागली ताका जायते बरें बिझनेस जाला आतां ताका फुरसत नासतना ताका कामां येतात मगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते बडे आमचो बाबार्थ कितलो गट आसा त्या प्रमाणे आमी मागल्या जाल्यार खंडीत जावन सोम्यान म्हणलें उतरां तुज्या बाबार्थाक जाय जाल्यार तुका मेळना म्हण तुवें बातयलो जाल्यार तें मेळ्ळेंत म्हणचीत आनी तें तुका मेळोनूच जालां म्हणून तुजे बाबार्थांत तुवें बरोवशेवन त्या प्रमाणे तुका जातालें म्हणून सोम्यान सांगलां त्याच प्रमाणे आमची परब बऱ्या तरान जावन दी चड आनी चड लोक दैवीक कागोच्या वरत्या मोगान बरोवन हांगा येवं दी त्या संभ्रमांत त्या मिसाच्या बलिदानांत त्या पवित्र कार्यांत भक्ती कार्यांत आणि त्या दीस शुक्रार आणि आयतार दीस थंय आसा गेल्या जेवणाचेर कितें सुणेपण आसता सगळें बऱ्या तरान जावं दी हर एकल्या की जाय जाल्यार सूख संतोष समाधान जाय जाल्यार सुटसुडाय उल्हास बरी जिवन दिवच्याक दैवीक कागोची परब अपुरबाय तरा मांडून हाडूंक आमच्या सांगातार राव पाद्री पियो आमच्या सांगाता तूं ये खंयचे आडकळे आसल्या ते पयल्यान तर रावय खंयच कडेन आडकळे तसल्या जाग्यार वचून रावन ते आडकळी संपोवन तरान आमचे ता निवराय म्हण आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चलिल्ले हांव मुक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार मरे कृपे मरेले समजे सांगता आश्रय आमकां तूं सदैव सदैव पाळ तुजे कुशी जेजो भगवंती मरिये देवाची माया आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक स्वाधीन स्वता सदा सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे नाव पद येता ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा कष्टातले जगनास्तरावचे तुका साध्य आमचे निर्भागी पत्क्यांचेर तुजी काकोळ दाखय तुझी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्त आनी दुलोभी काळजा मरिपात आमचे लगे मागची कृपा तूं आमकां लाभोय नमारणे काकुतीचे माये नमनाच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलोवता आमी परदेशीचे बळका या दुखाच्या कोणाचा आमच्या पत्ते आणि आपण तुझे कुशेन सदैव पाळचे जाऊन कादकै येदाळी मगडी दुलबी आमकां बरे समजुजे जेच्या पस्क्या बापा आमा पसोद विनंती कर आमा पसोद विनंती कर संपियो देवाच्या मगान पेटलेल्या आमा पसोद विनंती कर संपियो बापा कलतो जाऊन जियेल्या आमा पसोद विनंती कर संपियो कष्टांवरान तिरसान सांभाळलेल्या आमा पसोद विनंती कर संपियो फ्रांसिसाच्या पटलावदरा आमा पसोद विनंती कर संपियो कपजीन वर्दीच्या अलंकारा आमा पसोद विनंती कर संपियो पाशाच्या गाणे नटलेल्या आमा पसोद विनंती कर संपियो करी सदैव भक्तीन भरलेल्या आमा पसोद विनंती कर संपियो तुमच्या सक्रामेत मुखान बापाची काको दाखयल्या आमा पसोद विनंती कर संपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आमा पसोद विनंती संपियो कर मागणान तिरसान सांभाळलेल्या आमा पसोद विनंती कर संपियो तुझ्या शांतीपणान कालतो जाल्ल्या आमा पसोद विनंती कर संपियो सर या जगा आदर्श जाल्ल्या आमा पसोद विनंती संपियो कर म्हणजे पचकती वावरल्या आमा पसोद विनंती कर संपलायकेच्या दाईजा आमा पसोद विनंती संपियो कर गरजेवंत दक्षिण पावच्या आमा पसोद विनंती संपियो कर तुला मारतलांच्या भरवशा आमा पसोद विनंती संपियो आमा कर समेस्तच्या आदारा आमा पसोद विनंती कर संपियो आमा पासत वेनाती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्या कामी फावो जावचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवका संपियो समर्पेचिनी आपण देवीत करपे देण्याने भरलोय आणि भगवान प्रांचे आसीच्या शेतान क्रिस्त या जगजान मागलोय तुझ्या मागण्याने पुनवरी आम्ही आमकां पाव जाल्या बेसांती रसणे रावून क्रिस्ता सक्सीचा जावची आमकां तुझ्या कृपे देण्याने भर म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वस्व तुमकां आशीर्वाद देव आणि तुमकां सांभाळो आमेन सर्वस्व आपल्या मुखाबळाचो प्रकाश तुमचे पाको आणि तुमची दया करो आमेन सर्वस्व तुम्ही संपियोचे दोले भक्त मानून घ्या आणि तुमची मागणी फळादी करो आमेन आणि सर्वपद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन
सौम्या तुझ्या नावान आमी सांगता मेळ्या संतोष बरी काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवन कोण आमी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी बागेता सौम्या जेजू ख्रिस्ता सोडवून घाला उपकारांसर तुझ्या अर्घा दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केल्यार कुसाच्या मरणांत जिवीत दिलाय सौम्या तुझ्या नांवान आमी सांगता मेळ्या संतोष बरी काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवन कोण आमी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी बागेता. ओके छप्पा बळेन बोआ परबायचो स्वागत तुमकां ह्या पाद्रीपेच्या देवास्पणाक आनी प्रत्येक तरा मिसाच्या बलिदानाक. सर आमी मागता आसतना सोम्याचो आदार आमकां सदांच लाभतालो म्हणल्यार बरोवशान हे मिसाची तेच सावां सोम्या मुखार आमी दवरया. सगळ्या पुर्वजांच्या आत्म्या खातीर आंतोनी आनी फ्लाविया डिसोजा सांपियो गार्गा फ्लॉयड डिसोजा बरें काम मेळच्या खातीर प्रत्येकिरादो फ्रांकलिन डिसोजा सांपियोगो प्रत्येकिरादा खातीर मागतात प्रतिमा क्लारा पाद्रीपेग आर्गा विन्सेंट सिसिलिया मिनेजस पाद्रीपेग आर्गा शारन पिंटो प्रत्येकिरादा खातीर एक भक्तीक सरकट मारल्या आत्म्या खातीर एडवेन कास्तालिनो बर्थडे ऑफ मॅक्सी मेंडीस आर्गा बलिदान दिता लाविना मेंडीस बेझिल डोनाल्ड जेनिफर आनी रॉनी हांच्या आत्म्या खातीर जेन डिसोजा एक बरी भलायकी मेळच्या खातीर प्रत्येकिरादो दवरला जीन लोबो आर्गा मीस नवीन डी पावला आनी कुटुंब पाद्रपियोग आर्गा बलिदान पेल्सी पायस आनी कुटुंब सांपियोग आर्गा बलिदान मेळ्ळ्या सर ते खातीर ज्योती लुईस आर्गा बलिदान रोनाल्ड पिंटो आनी कुटुंब आर्गा बलिदान क्लॉडी फेर्नांडीस बर्थडे ऑफ मॉलिटा लोबो आर्गा मीस दितात. सर बरेंपण जावच्याक आर्गा बलिदान पाटयल्ल्या सर्व पासत सरिल्ल्या पावटा पासत आनी जल्म दिवस आचरण करचे आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागया. चड आनी चड मगान पवित्रपणान आनी दैवीकपणान भरच्याक पवित्र ससाय मागोन मिसाचें बलिदान माय मगान आतां आमी आरंभ करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पिडेंत निराश जावन मोरच्या परिस्थिती म्हणल्यार पावल्या संपाद्रे पियोग प्राय बरच्या आदींस माकोणीकन वर्तीचो सक्रामेंत दिल्लो आनी केन्ना त्या वर्तीच्या सक्रामेंतांत तो मागलो त्या दिसा जावन ताणें फाटीं पळोवंक ना आपल्या उर्बेस्त जिवान पिडेन सयत तो जियेलो. आपली पिडा काणगोन बसलो न्हय तो हेरांच्या पिडे खातीर बापा लागीं मागा लागलो आनी एक पिडा गुणकरचो अपुरबायचो सांत तो जालो. जायतो हारी हारीन लोक ताच्या लागीं वेतालो कित्याक ताणें तें एवकरीस बलिदान भेटयता लोक गूण जातालो. लोक आपली पातकां रडतालो आपली जिणी परिवर्तन करून घेतालो आनी त्या दोरी सोम्याक लागीं सरून सोम्याच्या मोगाचो अनुभव ती जोडटली. आज आमी त्याच संपाद्रीपेचे वरते पूर्ण शेतांत आसा. संपाद्रीपेचे वरते भक्तीपण आमी मांडून हाडला. जायते जाणां आमी विचारलें जाल्यार पाद्रीपेची वळख नातलो बारीक उणो आसा कित्याक पाद्रीपेचे बरेंपण ताणें बगलां ताणें आयकलां आनी त्या द्वारे जायत्या जाणांक आज पाद्रीपेचेर व्हरतो मोग भरला. तें बरेंपण सदांच मानून घेवन सोम्या सांगात एक जावच्या निराश जाता आसतना आमी निराशेन बुडनासतना उर्बेस्त जावच्याक सोम्या सांगता एक जावन आमच्या पातकांचे दुखदन सांगता म्हणया
हांव पातकी सर पददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सर सांगता मनांचे तोंडांत सरून वायट आदर आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून म्हगे सदांच संवकार मरी सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती म्हूण प्रार्थना मागता सर पददा देव आमची काकूत करो आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो आमेन. सर्पदाणी सष्टाच्या देवा तुझ्या दैवे कृपेन तुझ्या जगा सांपियो तुझ्या पुताच्या पाशो जगाने नेटोन ताच्या गुडसाच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय अजेंताच्या मिसांतोरी तुझ्या गणित मोगाची दाम आमकां उगडापी केली तुझ्या मागण्याच्या आदारान आमी सदां क्रिस्ताच्या पाशो एकवटोन रावून आनी संतोषान ताच्या महिमेन वांटेली आमकां पाव कर आमच्या सोम्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझ्या पवित्र आत्मेचेपणान जियेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन. दमदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. एक दीस पेद्रू आनी जुवांव दनपरां उपरांत 3 वरां जातेल्या त्या मागण्याक देवाळाक वेताले. तवळ जल्मातावनच तोंटो आसल्या एकल्याक उखोलन व्हरताले. देवाळाक वेतेल्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवाळाच्या सुंदर दारवटो म्हणटात त्या दारवट्या सरशीन
दिसपरते ताका हाण दवरताले. जेजू पेद्रू आनी जुआंव देवाळाक भितर सरतस तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रू आनी जुआंव दोगी ताकाच पळोवंक लागले. उपरांत आमकां पळय म्हूण पेद्रून ताका म्हळें. तवळ तो थोंटो आपणाक कांय पुणी मेळटलें म्हूण चिंतून दोळे वाटा तांकांच पळोवन पडलो. तेदवा पेद्रून तांकां म्हळें, रुपें आनी भांगार म्हजे लागीं ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उठयलो. तक्षणच ताच्या पांयांच्या पावलांक आनी गांठींक बोळ आयलें. तो सट्ट करून उठून उबे रावलो आनी चलोवंक लागलो. उपरांत चलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे सांगता देवाळांत भितर सरलो. तो चलता आनी देवाक वर्णिता तें सगळ्यांनी पळयलें. देवाळाच्या सुंदर दारवाट्या सरशीन बसतालो तो भिकारी होस म्हूण लोक ताका वळखलो. ताका घडलें तें पळोवन ते शर्मेले आनी अजाप पावले. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस पोराक सोदलेल्यांची काळजा संतोष बरीच सर्वेस पोराक सोदलेल्यांची काळजा संतोष बरीच सर्वेस पोराक वाखणान ताचें नांव हर्सिया. पर्जा मोदें ताची कार्यां परगट करा. ताका तुमी गितां गाया, ताची होगडीक उचारा. ताची सर महत् कार्यां वर्णिया. सर्वेस पोराक सोदलेल्यांची काळजा संतोष बरीच ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा. सर्वेस पोराक सोदलेल्यांची काळजा संतोष बरीच सर्वेस पोरासो आनी ताचे पदवेसो आसरो घेया. तिसरा ताचे मुखामोळ सोदीत रावा. सर्वेस पोराक सोदलेल्यांची काळजा संतोष बरीच ताच्या साकरा अब्रामाच्या भुरग्या बाळांनो. ताणें विसरून काडलेल्या इस्रायेलाच्या संततीच्यानो. सर्वेस पोर म्हणटात तोच आमचो देव. ताची विधी नियमां आख्या संवसारार चलता. सर्वेस पोराक सोदलेल्यांची काळजा संतोष बरीच सर्वेस पोराक सोदलेल्यांची काळजा संतोष बरीच. उद्गार.
तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो लोका बरोबर जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया जेजू जिवंत जाल्या त्याच आयतारा दिसा तांच्या मदले दोग जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माऊस नांवाच्या हळ्ळेक पैण करून वेताले. घडिल्ल्या सत्संग दिवसांत ते एकामेकाक उलोवन आसले. अशें सांगत उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बरोबर चलोंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरे जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशयांत उलोवन तर्क करीत आसात? तवळ ते थंय रावले. तांची तोंडां बावुरलीं. तांचे पैकी एकलो क्लेयोपास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिका पैकी तूं एकलोच परकी गे तें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेणाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नाजरेन विशयांतलो. तो देवा आनी मनशा मुखार उतरान आनी कर्णेन एक बलिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजक आनी अधिकाऱ्यान ताका मरणाचें परमाण दिवच्याक धन दिलो आनी ताका खुर्सायलो. पूण इस्रायल परचे सोडवून हाडटलो हो तोच म्हूण आमी बरवसून आसल्या. इतलेंच न्हय, आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतून केलें. तो उजवाडच्या आदी समाधी सत्संग गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो आनी आपणा देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणालो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सत्संग गेले आनी स्त्रियांनी सांगल्या बरी तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांय समजणी नातले. प्रवाद्यांनी सांगलें, सगळें सत्मानून कितले फाटीं तुमी? क्रिस्तान आपल्या महिमेच्या आदी हें सगळें सोदची गरज आसली न्हय? उपरांत मजेतान सुरू करून सोर प्रवाद्यांनी आनी सगळे पयत पुस्तके आपणा विशयान बरयलां तें ताणें तांकां विवारून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचोंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले. जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें, पूण ताका ताणें परत तर म्हळें, आमचे सांगता राव. आज सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतालो. देखून तो तांचे सांगता रावंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, आर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदुआं ताचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्यां मुखलो नापयस जालो. तवळ एकामेका ते म्हणोंक लागले, वाटेर तो आमच्या लागीं उलोवन आसतना आनी पयत पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेटतलें न्हय गे? तेच घडये उठोवन ते जेरुसलेमा फाटीं गेले. ते 11 जण आनी ताचे सगळे हेर सांगता जमा जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमी खरोच जिवंत जाला. सिमोंक तो दिश्टी पडला. तवळ वाटेर आपणान घडिल्ल्या संगती विशयांत आनी उंडो मरतना आपणें ताची वळख कशी धरली ह्या विशयांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. काणिकेचें गीत गावचें. Oh,
भिडेर म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्प देता त्या बापा मानतात असले सामणो मागात. ये तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा तुझ्या सेवका सांपी असो उगडास काडून आमी दाना तुका भेटयता. ती तूं मानून घे आनी तुज्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां सृष्णाच्या जिविता व्हरून पावूं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर प्रधान सृष्टाच्या देवा सर काळे आनी सत्य आमी तुका दिन वसूंक फावो. व कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या आनंद शब्द सगळ्या मनशाकडून रस्त आसतना तांच्या बरेपणा खातीर तांच्या उदार खातीर आनी तांच्या सल्वसा खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडलोय. ताणें ह्या संवसारांत कश्ट मरण सोंसलें कुर्सार आपलें जिवीत दिलें. पुना जिवनपणान नवें जिवीत आमकां लाभयलें. त्या स्पर्जळान आमकां जियोंक ताणें शिकयलें. त्या सुद्दां नादर उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदाळपा निरंतर गायता तुजे मुखार. बाबा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परिचोण जातात ताणें आपल्या पवित्र हातांनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सश्टीकचे रगत पातकांचे बगसाण मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावट सगळ परग छुया. जयच्या मनास आनी पुन्हा जिवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास काडटा आनी हो जिवीत सुण आनी सुणोची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तान पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पितृमेचे विस्तारले तुजे पयस सभेचो उगडास काड.
पिटा पॉल आमच्या गोळीब पाणी सर यासकी वर्गा बराबा तिका प्रिती मोगांत वाडय पूण आज जिवानपणाच्या भरोसा धरून मेल्यान त्या आमच्या बाब आनी काकूत करी तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें परसाडीत मुखामळ पळोवंक पावक आम्हाला समेस्त तांची दया कर पूण मागता आसतना आयच्या दिसा आपलो जल्मदिवस संभ्रमच्या मॅक्सी मेंडीस आनी मॉलिटा लोबो हांचे तुजी मोळचें दाळ दिश्ट घाल भोवा परबायचें जिविताचें देणें तुवें तांकां दिलां त्याच प्रमाणे ताच्या वर्त्या तरान तें सांबाळूंक आनी चड बाबा उल्हास भरीत आनी संतोश भरीत काळजांनी ताणें भरच्या तांकां तुज्या खुरपेन भर हांगा जमल्या हर एका भुरग्यांक तूं आपड तांच्या जिवनाक कितें कडी जावंक आसा तें बरेंपण तें सदांच कर तांचे वाटो उक्तो कर आनी आमी चड मापान हर एकल्यान तुज्या देवासपणांत एक जावन तुजो खरो अनुभव जोडून तुका खरें सक्सी जावच्याक तुज्या वर्त्या जिवनाचो तूं मात्र न्ही व्यक्तित्व आमचें तें आमी जिवोवचें आमकां पावो कर आमकां मरे देवाचे मागीर सांगती भगवान देवदूत आनी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर आसीस सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी सम क्लारा बराबर सश्ट सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजे महिमा आमकां पावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे जाताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वावेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन. सोम्यान भोव मोगा छेण्या परबाचे प्रार्थना आमकां सिकयलां ते प्रार्थना भक्तीन सांगता आमी म्हणया आमच्या बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर केल्ल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेपणाक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्वर सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सोंस आमकां दी सर्गीच्या बाग आमच्या सोडून दारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशा अनंत केला आमकां तुझ्या उदारका कडून सरपात काढली सुटे आणि सराकात आणली वाटय कित्या राजवर्गी पदवेरे महिमा तुजी सस्त्यांच्या तुम्ही जेजू क्रिस्ता तुझ्या दम देतामुळे तुमकां शांती दवरता आणि म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचे न्हय पण तुज्या पयसभेच्या बावडतेचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशी परमेन तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुझे आणि राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. तुमची शांती समाधान आणि माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचेही सवे आसो माय मोग असो आणि एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. वो मगच्या भावन आनी भयणीनो पळया आमचो सोमी जेजू क्रिस्त निराशी जाल्ल्या सिसांक वर्त्या तरान उर्बेस्त केलो म्हाका आनी तुका तिस उर्बा आनी सुरसुर आनी कुशल बरें जिवन उल्हास भरीत करच्याक तो पुन्हा जिवन जावन आमच्या सांगता जियेता अजे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
सांगता उलयत आसतना जी खालसां मोगान लासतली न्ही म्हणा लागले ते दोग जाण एम्माउसाच्या वाटेर चलोन वचे सीस प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा सस्ने जिविताच्या काळांत तुवें आमकां नदशी केलाय सामप्यो ज्या आदर्श आमी घेवं आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवं आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेन जिवन सर करपा ते म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्पद वेदाधीर बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मॅक्सिमेंडीस आणि मोलिटा लोबो हांकां बोवापुरवेचे जल्माचे उल्हास आमी पाठयता आणि तुमकां सर्वांक आमी आभार मानता. तुमी मिसाच्या बलिदानान आणि संपादपेच्या देवास्पणान भागीदार जाल्यात. देव बरें तुमकां करूं आपल्या आशिर्वादांनी तो बरो. आज सांजेर 5:30 वरार दैविकच्या पेस्ताक तयार जावन 6व्या दिसाचे 9व्यान 5:30 वरार तेच 9व्यान तेजे उपरांत आराधन आणि 6 वरार मिसाचे बलिदान आसतलें. तुमकां वर्तें आपोवणें आमी दिता. ह्या देवास्पणान तुमी भागीदार जावच्याक परबेक तयार जावन पिडेस्तांचे आणि प्रायंतसो दीस परवा शुक्रारा ह्याच म्हयन्याच्या 25 तारखेर आमी दवरला. सकाळीं 10 वरार आराधन आसतलें. तेजे उपरांत 9व्यान आणि 11:30 वरार मागवणेचें मीस आसतलें आनी ताचे उपरांत तेलाचे मागवणी आनी आयल्या सर्वांगी बोवापुरवेचें रुचीक जेवण आसतलें. आयतारा दिसा परबेचो दीस एप्रील 27 27 तारीख आनी त्या दिसा सकाळीं 9:30 वरार रेलिकेस दैविकाची इमाची सो आणि पवित्र सक्रामेंताचो पुरशांव आसतलो. 10:30 वरार मुर्तमाचे वाती वांटूक आसतले आनी ताचे उपरांत संभ्रमीक पेस्ताचे दाबाची मिसाचें बलिदान मानदीक बाप डेनिस डेसा तोट्टां पिरग्याचे विगार ते चलोवन व्हरतले. ताचे उपरांत रुचीक जेवण आसा. आमकां एक सवय आसा की जाल्यार वर्सा हे पटी म्हणे आमी सान्न मास दिजे म्हण आसा. इटल्यो आनी दुकरा मास आनी आमकां ना जाल्यार आमकां जेवण दितल्यार रुसाना म्हणटा आमी. ह्या वर्सा बोवा परबायतारान आमकां तसलें जेवण फावो केलां. रोसा रेंजर्स अरुण डिसोजा हाणें याद देखून ताका आमी अभिमानान व्हरता. स्वागत ह्या पेस्ताक ताका म्हणटा आसतना तुमकां सगळ्यांक वर्त्या मोगान आमी पेस्ताचे आपोवणें दिता. सांगा अर्येकल्यान येवं दी दैविकाचे वरती कृपा सोड दी आनी दैविकाच्या रितीरी मंदिरांत जायते अजापांची अजापां तांणी बक्षाक तांकां देव पाव करून दी म्हणून आमी मागचे. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार सम्याचे नवे आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सम्या दयान आयका आमचे मागणे आनी आमची भोव तुजेशी पावोक दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वेस्पर आमच्या मंगळा बापा आमच्या तुवें संपाद रिपेच्या विनवणेन वतल्या सर करपे देण्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. जर वस्त तुजे तान उपजाता आनी मनशांत दोस करता तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या उंड्याचे तुजे आशिर्वाद घाल. हे उंडे स्वीकार करता आमच्या आत्म्याक आनी कुडी बरे भलायकी आनी घटाय आनी पोशण मेळों. स्वीकार केले आमच्या जिवनांतली सर पिडशिराक गोड जावं. हांचे तुजे आशिर्वाद दाबाज जावं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. कोणाके मिसा दिवंक आसात मुर्तम दिवंक पिर्चन दिवंक आसा आमचे दप्तर ओपन आसात तुमी दिवचे. दैविका तुळती आमी वंदन करया. दैविका तुळती नमन करया. दैविका तुळती आमी अर्घ दिवया.
आम्ही वंदन करया दैविक आकुलती नमन करया दैविक आकुलती आम्ही अर्घां दिवया दैविक आकुलती स्तुती करया जेजू तू सोडवंदार काकुलतीचे रूपणे देवान धाडले वरते देणे जेजू तू सोडवंदार काकुलतीचे रूपणे तुझे तान वाळटा मोग बोगसाने तुझे तान वाळटा मोग बोगसाने कुडसार मेलोय तो रगत वाळोन वेग माटाय पाक्या कारो सुडका दिली सांगळी तुटोन कुरपा धाडटाय सगीत रावून दैविक आकुलती आम्ही वंदन करया दैविक आकुलती नमन करया दैविक आकुलती आम्ही अर्घां दिवया दैविक आकुलती स्तुती करया जेजू तू सोडवंदार काकुलतीचे रूपणे देवान धाडले वरते देणे जेजू तू सोडवंदार काकुलतीचे रूपणे तुझे तान वाळटा मोग बोगसाने तुझे तान वाळटा मोग बोगसाने मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोले आशीर्वाद दी आमकां साम पाद्र पियो आम्हा पासून विनंती कर भगवन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.